नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. आज हे कार्यावळीन आमचे बरोबर आसा डॉक्टर दीप मडकयकर आनी आमचो विशय आसा ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन. ते कन्सल्टंट जावन आसात ह्या विशयांतले तज्ञ जाणकार. आनी ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन म्हणजे कितें, ताचो रोल कितें, दिसपट्ट्या जिणेंत जेन्ना वैजकी फिल्डा वयल्या नव्या तंत्रगिन्यानाची किंवा नव्या विशयांची माहिती घेतात, तातूंत ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन हे एक नवें उभरते विश्व अशें म्हणूं येता. हाची पुराय म्हायती करून दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसा डॉक्टर दीप. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. नमस्कार. एका व्हडल्या नावाजत्या हॉस्पिटलांत तुम्ही काम करतात, कारण ही जी नवी टॅक्नॉलॉजी आसा ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन विश्वच हे नवो विशयच नवो आसा. तेन्ना सगळ्यात पयलीं जो प्रश्न मनान येता तो म्हणजे ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन म्हणजे कितें. आता ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन एक असो नवो MD स्पेशालिटी आसा जे आमचे MBBS दोतोरांक नीट PG आन्सर करून तांकां फुडें शिकपाक मेळटा. हेजे बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार पयलीं जशे आमचे ब्लड बँक्स आसताले थंय आमी फक्त सादे तरेचे टेस्टिंग किंवा ब्लड कलेक्शन आनी पेशंटा बरोबर ब्लड मॅच करून दिताले. पूण आतां खुबशे अशे नवे एडवान्सीस प्रोसिजर टॅक्नॉलॉजीज आयल्या जांचो उपयोग करून आमकां पेशंट आनी डोनरांक दोगांयकूय फायदो जावपाक शकता. आय सी. सो वॉट इज म्हणजे आता फायदो जावपाक हो एक म्हणजे व्यापक शब्द जाला. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लायक वॉट इन वॉट वे. आतां आमकां कितें खबर आशिल्लें एखादो पेशंट एक्सिडेंट जालो, गिव सेम एक्झाम्पल की त्या मनशाक तेजे रक्त म्हणजे हिमोरेज खूब जाली, म्हणजे रक्त गेलें. आमी तेका मॅच करून किंवा क्रॉस मॅच करून जे तेका अवेलेबल आसा आनी जे तेका मॅच जाता ते आमी तेका ब्लड दिताले. एज ओल्ड ट्रेडिशन वीच हॅज बीन गोईंग ऑन फॉर सो मेनी इयर्स. तशेंच अशें केन्ना तरी जातालें की फॉर एक्झाम्पल बर्न्स ताका म्हणलें की ओके हाका फक्त प्लाझ्मा जाय, तेन्ना एक थोडेशे कंपोनंट सेपरेट करून दिताले. सो आतां हातून नवें जाला म्हणजे नक्की खंयच्या फिल्डान जाला की वॉट वे इट इज एडवांटेजीस मातशें विस्कटून सांगात. आतां पयलीं म्हणल्यार आमी ब्लड ग्रुपांचे बद्दल उलोवया. ब्लड ग्रुपांचे बद्दल जशे एडवान्सीस जाल्या पयलीं आमी इम्पॉर्टन्स मानताले की फक्त ABO आनी RH मॅच करून ब्लड दिवपाचे. जशे की A पॉझिटिव्ह आसताले, O पॉझिटिव्ह, O नेगेटिव्ह हेत मॅच करून आमी पेशंटांक दिताले. पूण आतां पर्यंत तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 40 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स डिस्कवर केल्या आनी फुडें सुद्दां आनी ब्लड ग्रुप सिस्टमाची सोद चालू आसा. आनी ईच ऑफ दीज ब्लड ग्रुप सिस्टम हॅज डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. म्हणजे दुसरे पेशंटान तांकां डिफरंट टायपचे रिएक्शन जाता. तर हे मॅच करून दिवप खूब गरजेचें आसा. एक उदाहरण दिवपाक म्हणल्यार जशे आमचे पेशंट आसा जांकां खूब परत ब्लड ट्रान्सफ्युजन लागता, जशे की आमचे थॅलेसिमिया पेशंट, सिकल सेल एनिमियाचे पेशंट. ह्या पेशंटान हे 40तले आमी फक्त 6-7 ब्लड ग्रुप सिस्टम जे गरजेचे आसा ते मॅच करून तांकां जर तर रक्त दिले जाल्यार तांकां फुडें खूब फायदो जावंक शकता. कित्याक फुडें जशें जशें तांकां ट्रान्सफ्युजन मेळटा तशें तांकां एक्झॅक्ट मॅच मेळिल्लें रगत खूब डिफिकल्ट जाता मेळपाक आनी तांकां रिएक्शन सुद्दां जावपाक शकता. आमचे कडेन अशेय केसीस आयिल्ले आसा जशे की आमकां 100 युनिट सुद्दां क्रॉस मॅच करून तांकां एक्झॅक्ट मॅच केल्लें रक्त मेळ्ळा. सो बेसिकली डॉक्टर म्हणजे हांव तुका इंटरफेर करता. बेसिकली कशें आसा की आमचो एक सर्वसामान्य बेसिक टेक्स्ट बुकान आशिल्लो विशय ते की 4 ब्लड ग्रुप आसता, A, B, मागीर AB आनी O. तातूंतलो एक युनिवर्सल डोनर आनी एक युनिवर्सल रेसिपियंट. हो आमकां टिपिकल पुस्तकांत शिकयल्लो विशय, बरोबर. पण तुमी म्हणटा की हाच्या पलीकडे बी आनी एक व्हडलें विश्व आसा वीच यू हॅव मेन्शन अराउंड 40 ब्लड ग्रुप्स. तातूंत आनीक परत आनी सब टायप हें सगळें जावन ते युनिवर्सल डोनर ओके बट युनिवर्सल रेसिपियंट हो शब्द बरोबर न्हय. एम आय रायट? करेक्ट. सो खंयच्याच पेशंटाक हो खंयचें रगत घेवं शकता हें बिलकुल आउट ऑफ इट इज हें आतां म्हणजे ऑब्स्क्युअर म्हणजे आतां आउटडेट जाल्ली टर्मिनॉलॉजी. डोनर ओके कोणूय ब्लड डोनेट करू शकता पण ह्या मनशा खातीर अशें न्हय, बरोबर. सो डॉक्टर तुमी सांगलें की परत हांवें म्हणटा की आमी जेन्ना तुमी सांगलें थॅलेसेमिया ह्या दुयेंसाचे आशिल्ल्या मनशाक आख्खें सगळें रगत दिवपाची गरज ना. ताका जो कंपोनंट जो तो दिवंक शकता, तातूंत ताचें परत रिएक्शन जावपाचें कमी जातलें, हेल्प जातली किंवा इवन हिमोफिलिया हे जे प्रकार आसा हांकांय म्हाका असो एडवांटेज जातलो. सो वॉट इज हातूंत ताचो रिएक्शन म्हणजे हे फ्रिक्वन्सी कमी जाता काय ताचे एडेप्टेबिलिटी वाडटा. अशें जाता की जे तेंचे रक्तान जे ब्लड ग्रुप सिस्टम ना तांकां जर तर त्या पयलीं दिता तेन्ना तांकां ब्लड ते आनी त्या डोनराच्या रगतान जर तर तो ब्लड ग्रुप आसलो जाल्यार दे कॅन रिएक्ट टू इट एंड दे कॅन डेवलप एन एंटीबॉडी. एंड इफ इट इज एन एंटीबॉडी, इफ इट इज ब्लड ग्रुप सिस्टम which is present in majority of the population, future transfusions
तांकां कंपॅटेबल युनिट मेळपाक खूप कठीण खूप जाता. कठीण जाता. सो That दिस is इज the- दिस वे it is म्हणजे a compatibility. कंपॅटिबिलिटी तेच म्हटलं Yes. ताका हेजो एक फायदो जाता की तांकां परत ते कॉम्पॅटिबिलिटीचो इश्यू जो जावं शकता Yes. तो कंट्रोलान येतलो. तो कंट्रोलान येतलो. येस. बट म्हाका सांग आतां आमी जेन्ना ग्रुप म्हणटा तेन्ना तुमी सांगले तरी पण ताल्ले अशे मेजर खंयचे डिविजन्स तुमचे आसात की अपार्ट फ्रॉम दीस ABO आनी यू सेड की बाबा RS टायप आनी कितें चडशे फावटी यूज जावता अशे चडशे फाटी थोडे जे इम्पॉर्टंट ब्लड ग्रुप्स आसात ते किड ब्लड ग्रुप सिस्टम आसा, डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम आसा, आनी दीज ब्लड ग्रुप सिस्टम हेंचे प्रॉपर्टीज अशे आसात की एक फाटी एंटीबॉडी फॉर्म जाली, समजा म्हाजे बॉडीन एंटीबॉडी फॉर्म जाल्या एक ट्रान्सफ्युजन मेळून म्हाका, आनी फुडें ते म्हाका हांवें खूब वेळ पर्यंत हांवें ट्रान्सफ्युजन घेवंक ना, दॅट एंटीबॉडी लेवल्स कॅन डिक्रीज आनी फुडें इट मायट नॉट बी इवन डिटेक्टेबल. आय सी. सो आनी नेक्स्ट जेन्ना तांकां ब्लड ट्रान्सफ्युजन मेळटा दॅट मेमरी स्टेट इज देर इन द बॉडी, तर तांकां खुबशे अशे रिएक्शन जावंक शकता अँड दॅट कॅन इवन गो अननोटिस्ड इनिशियल टेस्टिंगान. ते ब्लड मॅच मेळटले तांकां सगळे, तांकां ट्रान्सफ्युजनाच्या वेळार सुद्दां कांय प्रॉब्लम जावंक शकना, पूण दे वील कम विथ डिलेड रिएक्शन. करेक्ट. आय वॉज अबाउट टू आस्क. दिस कॅन बी कन्सिडर्ड एज अ डिलेड ट्रान्सफ्युजन रिएक्शन. Yes, बरोबर. Yes. सो आमचो एक समज आशिल्लो की बाबा चुकीचे दिले जाल्यार ताका समथ्याक रिएक्शन जाता, तशें जायना. इट कॅन बी डिलेड प्रोसेस ऑल्सो. सो जशें आमी एखादी एलर्जन एका पर्टिक्युलर लेवलार पावल्या उपरांत रिएक्शन दाखयता तशें जावं शकता. येस, करेक्ट. डॉक्टर म्हाका सांगा आतां जी नवी टॅक्नॉलॉजी आयला किंवा नवें तंत्रज्ञान आयला ताचो कितें फायदो आसा आनी ताचे कशें वॉट इज द रोल इट्स प्ले इन दीस फूल सिस्टम ऑफ युअर्स? सो आमच्या ट्रान्सफ्युजन मेडिसिनान फाटले 15-20 वर्सांनी खुबशे अशे नवे टॅक्नॉलॉजीज आनी स्पेशलायज मशीन्स आयल्यात, आनी हे मशीन्स इंडियेन सुद्दां अवेलेबल आसा. एटलिस्ट 3-4 डिफरंट टायपचे मशीन्स अवेलेबल आसा. हांकां आमी अफेरेसिस मशीन्स म्हणटा. दीज आर व्हेरी पॉवरफूल अँड वर्सटायल मशीन्स. सो हे मशिनाचो उपयोग मेन स्पेशल पॉयंट कितें आसा की दे कॅन सेपरेट द ब्लड इंटू कंपोनंट्स ड्युरींग द प्रोसिजर इटसेल्फ. म्हणजे ते स्पिन जाता तशे तेंचे भितर ते कंपोनंट सेपरेट जाता, आनी जे आमकां कंपोनंटाची गरज आसा वी कॅन सेलेक्टिवली रिमूव दॅट अँड रिटर्न द रेस्ट ऑफ इट बॅक टू द डोनर ऑर द पेशंट. सो हेजो खूब उपयोग आसा. जशें की कोविडाच्या टायमार आमी कॉन्वॅलसंट प्लाझ्मा म्हणटा ते यूज करताले, तो आमकां फक्त प्लाझ्मा जाय आशिल्लो, बाकीचे कंपोनंट आमी यूज करनाशिल्ले. तर हे कोण कोविड जावन रिकवर केल्ले पेशंट आशिल्ले तांकां आमी डोनर कशे फक्त प्लाझ्मा काडटाले हे मशिनाचो उपयोग करून, आनी ते जे कोण सिरियस पेशंट ट्रिटमेंटाचेर आसा तांकां यूज करताले एज अ ट्रिटमेंट मॉडॅलिटी. फुडें दुसरें म्हणपाक STP म्हणून एक कंपोनंट आसा जेका आमी म्हणटा सिंगल डोनर प्लेटलेट. होय आमी काडपाक शकता हे मशिनाचो उपयोग करून. तर सादे ब्लड डोनेशनाचे वेळार जे ब्लड काडटा आनी तेजे उपरांत जेन्ना आमी प्लेटलेट दिता पेशंटाक तेन्ना आमी 6 प्लेटलेट युनिट दिवचे पडटा तेजे रिस्पॉन्स मेळपाक. पूण हे SDP युनिटाचो असो फायदो आसा की इट इज इक्वलंट टू 6 ऑफ दोज युनिट्स. सो डोनराकूय बरें पडटा आनी पेशंटाची सेफ्टीय बरी जाता, कित्याक तेजे रिएक्शन आनी इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस 6 वाटेनी कमी जाता. सो बेसिकली दीस इज लायक अशें आमी समजा की आमी एक म्हणजे समजा की पातळ भाजी घातल्या मशिनान आनी ते वटाणे सेपरेट काडल्या, सोय सेपरेट केला, मसालो सेपरेट केला, लवंगाचे वेगळे केला, मिरयां कशी काडल्या, इट दॅट वे. समथींग दॅट वे. सो समजा एका मनशाक मिरयां जाल्यार तितकेच घालूं शकता, आख्खी भाजी खावपाची गरज ना. इट इज दॅट वे. सो रियली इंटरेस्टिंग. म्हाका डॉक्टर की आतां हें मशीन तुमी सांगलें न्हय, हाचे डे टू डे लायफान कसो कितें यूज जाता म्हणजे जनरल आमी म्हणटा की तुमी आतां म्हणटा तुमी एक्झाम्पल एक्चुअली यू हॅव गिवन अ व्हेरी नायस एक्झाम्पल की कोविडाच्या वेळार त्या पेशंटाचे जे कन्वॉल्शन जो पेशंट बरो जाला जाता ताच्या फक्त प्लाझ्मा इम्पॉर्टंट आसताले, तो प्लाझ्मा घेवन बाकीचो कंपनी काल त्याचो परत दिव येता. बरोबर. सो ताकाय व्हडलेशें बेसिकली इज ऑल्सो नॉट लुजींग म्हणजे बाबा ना बाबा तो जाणटो जाला ताका जमचेना अशें म्हणपाची काय गरज ना. थोडेसो प्लाझ्मा काडटलो जो दुसऱ्या मनशाचें जीवन वाचयतलो. सो हो जो कन्सेप्ट आसा आनी हो जो फॉर्म्युला आसा इन दीस ह्या मशिनाचो किंवा अर्विल्या तंत्रगिन्यानाचो तो खूब म्हत्वाचो आसा. Now, apart from this COVID, anywhere else it comes into picture? तर हे आमी पयलीं उलयल्ले ते डोनराचे हितून यूज करपाचे. आतां पेशंटान सुद्दां ह्या मशिनाचो खूब उपयोग जाता. तेचे पेशंटान खुबशे अशे डिजीज आसा जितून आमी स्पेसिफीक कंपोनंट काडपाक शकता. जशें की आमचे कडेन आसा सिकल सेलचे पेशंट, ते केन्ना केन्ना आमचे कडेन कॉम्प्लिकेशन जावन येता जशें की स्ट्रोक, निमोनिया, आनी तेंचे फक्त रेड सेल्सान अबनॉर्मॅलिटी आसता
आनी ते चिकट्टा आनी तांकां कॉम्प्लिकेशन जाता. सो इन दीस पेशंट्स वी कॅन यूज दिस मशीन अँड रिमूव ओन्ली द रेड सेल्स. आमकां प्लाझ्मा आनी बाकीचे प्लेटलेट काडपाची गरज ना आनी ते हेल्दी डोनर रेड सेल्स दिवन तांकां फायदो जाता. बरोबर. सो हो एक खूप मोठा एडवांटेज. आणि परत डॉक्टर आणि तुमकां विचारता की कोणी म्हणटा की ट्रान्सप्लांट करता ऑर्गन्स किंवा लायक किडनी वॉट जस्ट डन कॉमनली किंवा लिव्हर ट्रान्सप्लांट, हातून तुमच्या फिल्डाचो कितें यूज जाता म्हणजे वेर इट कम्स टू पिक्चर? सो ट्रान्सप्लांट फिल्डान सुद्दां आमचो खूब इन्वॉल्वमेंट आसा. दोन तरांचे ट्रान्सप्लांट आमी कन्सिडर करपाक शकता. ब्लड कॅन्सर जशें की ल्युकिमियाज वगैरे आनी सॉलिड ऑर्गन ट्रान्सप्लांट जशें लिव्हर नाल्यार किडनी आसता. ब्लड कॅन्सर जे असता तांकां आमी स्टेम सेल्साचो उपयोग करता. स्टेम सेल्स म्हणल्यार अशे सेल्स जे आपुणूच रिजनरेट जावन आख्खो बोन मॅरो रिकवर करूंक शकता. आनी पयलीं कारणान कशें जातालें की आमी बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट म्हणल्यार खरेंच बोन मॅरो म्हळ्यार हाडांतले सेल्स काडून ते पेशंटांक दिताले. ते खूप प्रोसिजर तुमकां खबर आसता, कठीण आसताले, पेनफूल आसले आनी पीपल आर नॉट विलिंग फॉर बोथ. म्हणजे तो घेवपाकूय हे करतालो आनी दिवपी म्हणजे इट वाज व्हेरी पेनफूल टू बी व्हेरी. कमी सेल्स मेळटाले आनी रिकवरी वॉज लिटल बीट ऑन द पुअर सायड. सो आतां ह्या मशिनाचो उपयोग करून वी कॅन टेक पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स. म्हणजे इट इज मच हायर नंबर ऑफ सेल्स, दे आर गुड क्वालिटी ऑफ सेल्स, म्हणजे त्यांची वायबिलिटी खूप बरी असता. तर पेशंटाची रिकवरी बरी जाता आनी ते कॉम्प्लिकेशन जावपाचे जसे रिजेक्शन चान्सेस तेय कमी जाता. आनी आमकां जर तर ते स्टेम सेल्स इमिजिएटली यूज करपाचे ना जाल्यार आमी ते लो टेम्परेचराचेर स्टोर करपाक जाता, क्रायो प्रिजर्वेशन म्हणून म्हणटा. आनी 10 वर्सां पर्यंत सुद्दां आमी ते थॉ करून परत यूज केल्ले आसा आनी पेशंट रिकवर जावन गेल्लो आसा. हो, सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट की एक 10 वर्सां तुम्ही त्या तुमच्या मशिनान सेव्ह करून दवरून ताका जाय तेन्ना ते वापरूं शकता. आज आसा आनी फाल्यां परत उपयोग येवचे ना अशें जावचें ना. सो दिस इज अ व्हेरी गुड. म्हाका सांग डॉक्टर की आतां तुमी म्हटलें न्ही की दीस एज तुम्ही म्हटलं की जेन्ना तो बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करतालो ताच्या ऐवजी दिस हॅज इट कम टू म्हणजे ह्या इट हॅज गिवन सक्सेसफुल रिजल्ट्स काय म्हणजे वेर वी स्टँड लायक इट इज 50-50 काय ओके 80-90% सक्सेस अशें? इट हॅज अ मच बेटर सक्सेस रेट नाव. इट बाकी खुबशा हॉस्पिटलांनी आतां ह्याच मशिनाचो उपयोग करून आतां स्टेम सेल्स कलेक्ट करता, स्पेशली फॉर अडल्ट पेशंट. थोड्या पेशंटांक थोडे डिजीजीस अशे आसात जेतून परत रिकरन्साचे चान्स खूब हाय असता. तर तांकां आमी बॅकअप कलेक्शन सुद्दां करपाक शकता, युजींग डबल डोज ऑफ स्टेम सेल्स एकूच सिटिंगान. तर एक आमी ताका दिलो तो क्युअर जालो आनी एक आमी बॅकअप म्हणून दवरता. हांवें सांगिल्लें जशें 10 वर्सां पर्यंत सुद्दां ती वायबल रावतात सेल्स. बरोबर. म्हणजे ताका परत आनी परत ताका डोनर सोबत परत ताचे सगळे हे करपाचे ऐवजी तुम्ही एकदा कलेक्ट केलो तो तुमकां जाय तितलो आतां दिलो उदलो तुम्ही दवरूं शकता, विच कॅन बी यूज फॉर द सेकंड टाइम इफ एट ऑल रिक्वायर्ड. बरें सांग डॉक्टर की आनी खंयची मशीन आसा की जो ह्या टायपचो उपयोगान येवं शकता लायक इन दीस फील्ड? सो आमचे लॅबांत एक मशीन आसा जे आमी मेनली जेंकां मॅसीव ब्लड लॉस जाता ह्या पेशंटांनी यूज करता. थोडे अशे ॲक्सिडंट केसीस येता किंवा मेजर सर्जरीज आसता, मॅस्क्युलर सर्जरी, कार्डियक सर्जरी अशे. तांकां आमी एक टेस्ट आसा जेका आमी टॅग म्हणटा, दॅट इज थ्रॉम्बो इलॅस्टोग्राफी. आनी ह्या टेस्टाचो वापर करून आमी सगळे जे क्लॉटिंग फॅक्टर्स आसा ते एकत्रच टेस्ट करून ते खंयचो कंपोनंटाची डेफिशियन्सी आसा पेशंटान ते आमकां जाणा जावंक शकता. मागीर आमकां ताका जो कंपोनंट जाय त्याच कंपोनंटाचे ट्रान्सफ्युजन दिवपाक शकता. पयलीं कितें जातालें आमचे तुमकां खबर आसतलें ब्लड लॉस जालें की मॅसीव ट्रान्सफ्युजन प्रोटोकॉल एक्टिवेट करताले आनी वांगडाच रेड सेल, प्लेटलेट, प्लाझ्मा ते सगळे दियत रावताले जेन्ना पर्यंत तेचे ब्लड स्टॉप जायना. ताका ओवरलोडाचे चान्सीस आसताले, इन्फेक्शनाचे चान्सीस आसताले. तर हो टेस्टाचो उपयोग खूब बरो आसा की आमकां जे कंपोनंट आसा डेफिशियंट आसा पेशंटान तोच दिवपाक शकता आनी ताका रिएक्शनाचे चान्सीस कमी. असलेय स्टडीज आयिल्ले आसा की द हॉस्पिटल स्टे, मॉर्बिडिटी, मॉर्टॅलिटी ऑफ द पेशंट विथ द यूज ऑफ दीस मशीन हॅज डिक्रीज्ड अ लॉट. सो यू मीन टू से जाका आमी हेमोरेजीक शॉक अशें म्हणटात. फॉर एक्झाम्पल एक्सिडेंट जालो, खूब ताचे ब्लड गेले, रगत खूब गेले आनी अशा वेळार ताका फूल कंपोनंट ऑफ ब्लड ट्रान्सफ्युजन दिवपाची गरज नासतना एक पर्टिक्युलर जाका गरज आसा तितकेच दिवन आमी त्या मनशाची लायफूय वाचोवंक शकता आनी ताची रिकवरी फास्ट करूंक शकता. करेक्ट? बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर आनी तुमकां विचारता की तुमी आतां म्हटलें न्ही की हेची रिकवरी रेंज बरी आसता, पण एक्चुअली ह्या पेशंटाक कितें लागता?
जेन्ना मॅसिव्ह ब्लड लॉस जाता तेन्ना मॅसिव्ह ब्लड लॉस जाता जेन्ना पेशंटाक इट कॅन बी ड्यू टू वेरियस कॉजीस म्हणजे ॲक्च्युअल ब्लिडींग जे जाता समज ॲक्सिडंट केसीस किंवा सर्जरीचे वेळार तेन्ना तांकां रेड सेल्स आनी प्लाझ्मा मेनली लागता. प्लेटलेट्स प्लस ऑर मायनस ॲक्सिडंट केसीसान प्लेटलेट्स चड लागूंक शकता. आनी जेन्ना ऑब्स्ट्रॅक्टिक हॅमरेज म्हणल्यार प्रेग्नंट जी बायलां आसतात तेन्ना हॅमरेज जेन्ना जाता तेन्ना क्रायोप्रेस्पिरेट म्हणून एक कंपोनंट आसा जे फिब्रिनोजेन कंपोनंट ते खूब उपयोग पडटा तांकां. आनी खुबशे वेळ आमी अशें पळयलां की बाकीचे सगळे पॅरामिटर्स नॉर्मल आसतात पूण फिब्रिनोजेन लेवल इज व्हेरी लो इन प्रेग्नंट हॅमरेज जेन्ना जाता. So it can be very useful in these kind of patients. Right. Doctor, now I'm taking a little, since you are talking so high things, I'm taking a little academic twist. Does this have any role in DIC की ज्यांना आमच्याकडे तुम्ही म्हटलं प्रेग्नन्सीच्या वेळा ज्यांना ब्लिडिंग खूप जातं अनकंट्रोलेबल पेशंट कॅन गो इन टू शॉक, पेशंट कॅन गो इन टू DIC and पेशंट कॅन डाय. अशा वेळार वेअर इज युअर म्हणजे वॉट रोल यू पीपल कॅन प्ले? सो DIC जेन्ना जाता तेन्ना मल्टिपल कॉम्पोनंटाची डेफिशियन्सी जाता. बरोबर. आणि इन दॅट स्टेट टू डिटेक्ट वीच कॉम्पोनंट इज एक्झॅक्टली नीडेड ते त्याप्रमाणे ह्या टेस्टाचो उपयोग करपाक जाता. आणि इन दॅट स्टेट इट इज जनरली नॉट कन्सिडर्ड म्हणजे खंयचोय ताका जे कंपोनंट जावं तो आमी दिवं शकता. सो त्या प्रमाणे ताची स्टेज जे आसा एक्यूट स्टेज ऑफ हिज डिमांड ऑर हर डिमांड कॅन बी फुलफिल्ड आणि शी कॅन कम आउट ऑफ डेंजर. बरोबर. डॉक्टर आनी तुमकां असं विचारता की आता म्हटलं की ब्लिडिंग किंवा क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स असता हातून वेअर एक्झॅक्टली वॉट टायप ऑफ डिजीजीस आर कॉमन बोथ ब्लिडिंगान क्लॉटिंगान अँड वॉट यू गिव? तो ब्लिडिंग आणि क्लॉटिंग टू डिफरंट स्पेक्ट्रम्स आसात. ब्लिडिंग सो ब्लिडिंग पेशंट्स आमचे प्लेटलेट डिसऑर्डर्स आसूंक शकता जेंकां ITP म्हणटा आमी. तांकां आमी जनरली प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन अवॉयड करतात जेन्ना पर्यंत ते सामके लो आसना तेंचे प्लेटलेट. नॉर्मल ते वेट अँड वॉच पॉलिसी करून सुद्दां रिकवर जाता पेशंट. थोडे बाकीचे अशे डिसऑर्डर्स आसा वीच आर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल आसता पूण तेंचे फंक्शन अबनॉर्मल आसता. तांकां जर तर ब्लिडिंग जाता जाल्यारूच तांकां प्लेटलेटाचें ट्रान्सफ्युजन दिवपाक जाता. आनी क्लॉटिंग फॅक्टराचें म्हणल्यार हिमोफिलिया पेशंट. आतां तांकां आमचे स्पेशल फॅक्टर कॉन्सन्ट्रेट्स जे आसात ते प्युरिफाय जावन मेळटा. दॅट इज मेनली फ्रॉम प्लाझ्मा. ते प्लाझ्मा कलेक्शन सुद्दां आमी करून ते फ्रॅक्शनेशनाक दिता ते यूज जाता. सो हियर युअर मशीन कम्स इन. येस, वी कॅन कलेक्ट प्लाझ्मा. कारण हातून स्पेशली मोस्ट ऑफ द टायम किड्स आर इन्वॉल्व. सो म्हाका दिसता धीस मशीन अँड धीस टेक्नॉलॉजी इज मोर सपोर्टिव्ह टू ऑल दीस टायप ऑफ पेशंट्स एज वेल एज एडल्ट्स. डॉक्टर आमी खूब फावटी उलयता आयकता डिस्कस करता की अनेमिया. बट इट कॅन ऑल्सो हॅपन इन सम केसीस की हिमोग्लोबिन लेवल खूब हाय आसता थोड्यांचे विच कॅन कॉज हाय विस्कोसिटी आनी सो मेनी डिसऑर्डर. हे केन्ना जाता, कशें जाता आनी मातशें हाचेर आमकां विस्कटान सांगा. तर हाय हिमोग्लोबिन जेन्ना जाता इट इज कन्सिडर्ड मोर दॅन 16.5 इन मेल्स अशें. सो हे जेन्ना चड जाता तेन्ना लोकांक अशें हेडेक नाल्यार अशें पाल्पिटेशन्स टायप ऑफ फिलींग अशें जावपाक शकता. आनी तेन्ना आमी टेस्टिंग करता कित्याक तांकां स्ट्रोक जावपाचे चान्सीस जाता जर तर खूब हिमोग्लोबिन वाडलें जाल्यार. आनी ह्या पेशंटान अशें आमकां परत परत ब्लड कलेक्ट करून ते आमी कोणाक यूज करिना. तेंच्या बेसिकली ब्लड सोडपाचें तशें प्रोसिजर म्हणटात थेरपेटीक फ्लेबोटॉमी. सो दीस प्रोसिजर कॅन बी डन टू रिड्यूस द लेवल्स ऑफ हिमोग्लोबिन आनी नॉर्मल हाडपाक शकता. बरें डॉक्टर, आनी कसो आमी खूब फावटी वर्ड आयकता इन दीस ऑल ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन अँड ऑल दीस थिंग इज HLA आनी मॉलिक्युलर प्रोसिजर्स. वॉट आर दीस एक्चुअली, हांची कितें म्हत्व आसता? तर HLA आनी मॉलिक्युलर थोडे जाग्यांचेर ट्रान्सफ्युजन मेडिसिनचे अंडर आसात. HLA म्हणल्यार एक असो टेस्ट जो आमी ट्रान्सप्लांटाचे वेळार डोनर आनी पेशंटाचे मॅचिंग करपाक उपयोग करता. आनी तेजे रिजल्ट इंटरप्रेट करून आमकां ते पेशंटाचो आउटकम नाल्यार कॉम्प्लिकेशन्स जावपाचे चान्सीस कितले आसा ते कळपाक शकता. प्रोबेबिलिटी. सो इट इज अ व्हेरी गुड टेस्ट अँड खुबशे डिफरंट टेक्नॉलॉजीज आयल्या जशें की लो रेझोल्युशन, इंटरमिडिएट रेझोल्युशन, हाय रेझोल्युशन अँड इट गिव्स अस वेरिंग डिग्रीज ऑफ रेझोल्युशन ऑफ HLA जे एंटीजन एलील लेवल्स म्हणटात तेका. सो इन दॅट वे वी कॅन एक्झॅक्टली नो हाऊ गुड द पेशंट विल रिस्पॉन्ड टू दॅट ट्रान्सप्लांट. आय सी. सो दीस इज वन वे, म्हणजे यू कॅन असेस, म्हणजे पयलींच तुमकां एक जजमेंट येवं शकता की हाका हो कितपत रिस्पॉन्ड करतलो आनी वेदर इट इज गोइंग टू हेल्प हिम. येस.
पण डॉक्टर अनेक प्रश्न विचारता की आता ऑलमोस्ट आम्ही थळावून सोपतलेत की खूपशा फावटी लोकांच्या मनान ब्लड डोनेशना विशीं एक तरेतरेचे समज किंवा गैरसमज आसता हाचेर मातशें तुमी विस्तारान सांगल्यार बरें. तर आमी खुबशे फाटी अशें आयकलां की आमी ब्लड डोनेशन केलें जाल्यार आमकां कितें इन्फेक्शनाचो रिस्क आसा की ना, म्हणजे समजा HIV, हेपेटायटीस बी खूब मनान भंय आसता की सुई बीन यूज करता म्हणून. आतां आमी आमच्या दर्शकांक सांगूंक शकता की ते ब्लड डोनेशनाक जे यूज करता आमी किट्स, इट इज वन टायम यूज, सिंगल यूज किट्स. तर आमी ते यूज करून मागीर डिस्पोज करपाचे. आनी आमी जशें उलयले अफेरेसिस मशिनां, ते मशिनान ब्लड वचना, ते किट मेळटा, दॅट इज लायक अ डिस्पोजेबल किट. आनी तितून एक वेळ ब्लड गेले की मागीर आमकां परत ते यूज करपाक मेळना, मशीन डज नॉट एक्सेप्ट इट. सो इट इज ऑलरेडी अ फूल प्रूफ सिस्टम इन द मशीन इटसेल्फ की कांय इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस ना. तर इट इज दे आर व्हेरी सेफ प्रोसिजर्स, सो देर इज नथींग टू बी अफ्रेड ऑफ. आनी फुडें काय म्हणल्यार थोड्या लोकांक अशें दिसता की रक्तदान केलें की विकनेस नाल्यार आपलें रगत कमी जातलें अशें. आनी आतां ब्लड डोनेशन करता की ना, तुमचे ब्लड आपुणूच रिजनरेट जाता, 4 म्हयन्यांनी परत रिजनरेट जाता, प्लेटलेट 3-4 दिसांनीच परत रिकवर जाता. तर इट इज अ व्हेरी नोबल कॉज अँड एवरीवन जे कोण एलिजिबल आसात ते ब्लड डोनेशन करूंकच. ओपनली इवन वॉलंटरी डोनेशनाक सपोर्ट करपाक. कारण डॉक्टर आमी खूब फावटी पळयता लायक सी इन गायनाक बी कोण पेशंट असले मागीर तिचो घोव येता आमचे कडेन आनी तो सांगता की दोतोर कोण डोनर आसा पळय, म्हणजे रगत पळय, अरे आतां हांव तांकां खबर तुजे बायलेक दुसरो मनीस कित्याक रगत दितलो, बायल तुजी, तूं घरा व्हरतलो, तुजें काम करून वाय अदर पर्सन वील गिव इन बेसीक. सो एज यू हॅव सेड की दीस मिसकन्सेप्ट शूड बी गोईंग आउट ऑफ देअर मायंड की आपली फॅमिली मेंबराक वॉलंटरी तांच्यांनी दिवपाक जाय. त्याच प्रमाणे फॉर अ नोबल कॉज की सगळ्याक केन्ना खंयच्या दीस लायक इनफॅक्ट इट इज लायक आय ऑलवेज इट इज अ बँक. तुमकां गरज आसता तेन्ना तेचे तुमच्या रक्ताचो उपयोग जावं शकता. सो बेटर यू सेव इट वेन यू कॅन डोनेट ऑर वेन यू आर एलिजिबल. आतां आमचे टर्मिनॉलॉजी सुद्दां चेंज जाल्या. ब्लड बँक इज चेंज टू ब्लड सेंटर. कित्याक अशें आशिल्लें की एवरीबडी यूज टू थिंक की आमी दिवया आतां आनी जाय तेन्ना 1-2 वर्सांनी वेळ. आमचे कडेन ब्लड सुद्दां फक्त 30-40 दीस उरतले, प्लेटलेट्स तर 5 दीस. सो दीस टर्मिनॉलॉजी हॅज चेंज आनी लोकांच्या मनान सुद्दां ते अजून पर्यंत आसा की इट इज अ बँक, वी कॅन गेट वेन एवर वी वॉन्ट. म्हणजे इवन आय शू थिंक लायक सो गुड म्हणजे तुम्ही म्हजो पयलीं डावट क्लियर केलो. सो दीस इज नाव ब्लड सेंटर. ब्लड सेंटर. सो जेन्ना तुमकां शक्य तेन्ना दियात फॉर अ नोबल कॉज. होपफुली तुमकांय केन्ना कोण ट्रीप दितलो, तुमची गरज भागतली. आणि आय थिंक दॅट कन्सेप्ट इज व्हेरी म्हणजे एक वायल्ड हॉरायझन आशिल्ली गोश्ट. डॉक्टर आतां ही आयची कवर सोंपोवच्या पयलीं तुमी आमचे जे दर्शक आसा तांकां कितें सांगूंक सोदतले ऑन दीस टॉपीक रिलेटेड टू डोनेशन, रिसिवींग ब्लड किंवा हाव टू कम फॉरवर्ड, सो दॅट एक थोडेसे एक मनांचो त्यांचो गैरसमज नष्ट जावचो म्हणून. एक्चुअली इट इज जस्ट रिपिटेशन ऑफ वॉट यू हॅव सेड जस्ट नाव, बट इन अ नटशेल. सर, ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन अशा ब्रांचेची खूबच उपयोग आसा दोन्ही डोनर आणि पेशंट सेफ्टी इम्प्रूव करपाक. आणि जशें की आमी उलयल्ले की खुबशे अशे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आसा ज्यांची शोध अजुनूय चालू आसा. आमचे कडेन ते लॅब्स अजून पर्यंत डेव्हलप जावपाचे आसा, चान्सीस स्कोप आसा. तर ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन फिल्डाचे खूब फुडें फायदो आसतलो. आणि आतां पर्यंत हे लॅब्स थोडेच जाग्यांचेर आसा, जशें की ICMR मुंबय, TMC कोलकाता. नाल्यार केन्ना केन्ना आमकां हे सॅम्पल्स UKक सुद्दां धाडचे पडटा, जे ब्लड ग्रुप रेफरन्स लॅबॉरेटरी आसा. आनी तेंचे कडेन इतले एडवान्स टेक्नीक आसा की जगातले सगळे जे रेअर ग्रुप्स आसात तेंचे कडेन आसात. आय सी. सो वी हॅव टू ट्राय अँड डेव्हलप आवर इन्फ्रास्ट्रक्चर टू डिटेक्ट अँड टू हेल्प आवर पेशंट्स. बरोबर. म्हाका दिसता डॉक्टर आनी खूब म्हत्वाची गजाल आसा की आजची जे आमी उलयले ऑफरेसीस बरीचशी तंत्रगिन्यान जे भारतान आसा ते आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजींनी आसा. गव्हर्मेंट हॅज टेकन गूड इनिशिएटीव. गोंयचे सरकार, आरोग्य यंत्रणा, भलायकी मंत्री, मुख्यमंत्री तशेंच प्रधानमंत्र्यांची जी ही भलायकी रिलेटेड जी एक्टिविटीज आसा ताचो खूब फायदो लोकांक जायत आसा. आयची कार्यावळ सोंपयतना डॉक्टर दीप मुद्दाम तुमी मुजरत वेळ काडून ह्या कार्यक्रमा खातीर मुद्दाम आयले, त्या खातीर तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार. बाबा खंय? हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या, तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली, पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. बाबा अरे राव
हे घे. व्यवस्थित खा. एकटोच खा. होय वखद घे. हा. टायमर घे, विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया. सायबिणी करता. राव 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 आता कितें हे घे. आता ही कित्याक आज निमणी तारीख. व्हडली लायन आसतली, बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं. अरे राव 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 हे घे. आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उभो रावतलो, बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसले तू. चल बेगीन, लायन केदी व्हडली जातली. अरे ही सगळी सर्कस कित्याक? तुका खबर ना. अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल हा? बिल दी. जाले. बोलले अशें कशें. गोंय सरकाराची करामत. एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप. मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जायत्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमचे कडेन आसाच. तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. म्हणल्यार आमी दोगांय. तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल. हांगा हाडटे हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्या ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.